की काल तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की आरपोरा हांगासर जो भीषण एक इन्सिडंट जाल्लो एका नायट क्लबाक जे उजो लागलेलो बज बाय रोमियो लेन हे जे नायट क्लब आशिल्ले आरपोरा हांगासर ह्या उज्यान जे मरण पाविल्ले आसा ह्या केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी आतां मेरेन सध्या 4 अक्युजांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा आनी हे 4 अक्यूज जे आसा हे नायट क्लबाचे चीफ जनरल मॅनेजर तशेंच गेट मॅनेजर आणि बार मॅनेजर तशेंच मेंटेनन्स मॅनेजर जे आसा ह्या 4 मॅनेजरांक अंजुना पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी तांकां आतांच मेडिकल एक्झामिनेशना खातीर व्हेल्ले आसा। फाल्यां तांकां म्हापसा कोर्टान प्रोड्यूस केले वयतले आनी कोर्टा तर्फे तांकां रिमांडूय दिलो वयतलो। तांकां कितल्या दिसाचो रिमांड जो आसा हो दिलो वयतलो हे आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। तर जे काल ह्या उज्यान मरण पाविल्ले त्यांचे काही वस्तूज त्यांचे मोबाईल फोन्स तशेंच तेजे इत्यादी ज्यो इक्विपमेंट आशिल्ल्यो तशेंच वस्तू ज्यो आशिल्ल्यो हे त्या नायट क्लबान भितर बेजमेंटान मेळिल्ल्यो पुलिसांक तशेंच फॉरेन्सीक टिमांक त्यो सध्या पुलिसांनी थंयच्यान पंचनामा करून अटॅच केल्ल्यो आसा आनी तांकां सध्या हे सगळे इक्विपमेंट सध्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आपल्या कस्टडीन दवरलेले आसा। सध्या फॉरेन्सीक टीम आणि अंजुना पुलीस जे आसा ह्या उज्या फाटल्यान ह्या केसी फाटल्यान सध्या इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।